किंवा आमकां अश्युरन्स मेळ्ळा इन द हावस फुडल्यो सुद्दां मागण्यो ज्यो आसा ज्यो आमच्यो कंप्लीट जातल्यो. आनी एक इश्यू हांवें रेज केल्लो तो आर डी स्कुलाचो तुमी पळयलो आसतलो. सो आर डी स्कुलाचो कंटिन्युअसली हांवें रिक्वेस्ट केले तरी पूण तेंचे म्हणजे कितले फावटी रिक्वेस्ट केले पूण प्रॉब्लम कितें जाला ते भुरग्यांक सोडूंक येता आनी व्हरपाक येता तेन्ना कोणूच आयकना आनी टोटल ट्रॅफीक जॅम जाता. ट्रॅफिकूच न्ही जाल्यार इमर्जन्सी सर्विसीस लायक एम्ब्युलन्सीस सुद्दां आसा त्यो सुद्दां जॅम जाता. ताका लागून आयचो म्हाका हो इश्यू 0 वराक मानचो पडलो. हांव तुमकांय रिक्वेस्ट करता की पीक हजार तुमी थंय वचचें आनी प्रेस भावांनी खंय कितें चल्लां पळय तेचो हे घेवपाचो. सेकेंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका सांगलां की आर डी स्कुलाचे जो इश्यू आसा आपूण रिजॉल्व करून दिता म्हणून. आमच्या सगळ्यांची म्हणजे आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या वतीन जी मागणी मागल्या म्हाका खात्री आसा की विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल CM तो ट्रॅफिक जॅमाचो इश्यू आसा तो आमचो सुटावो जातलो. ओके थँक्यू. संकल्प संकल्प लास्ट डे ऑफ असेंब्ली सेशन कसं झालं मॉन्सून सेशन 15 दिसाचा आसलो. ह्या सेशनान जे माझे कॉन्स्टिट्युन्सीचे विशय आसले ते सगळे विशय म्हाका बऱ्या पैकी मांडपाक मेळ्ळे. सगळ्यांत चड हे सेशनाचो जर जाल्यार आमी एडवांटेज घेतला म्हणल्यार तो 0 आवर जे 15 दिसाक 15 0 आवर्स घालपाक मेळ्ळे. कॉलिंग अटेन्शन 15 दिसाक 15 कॉलिंग अटेन्शनां घातलेली आयली. तेजे भितर म्हाजी 3 कॉलिंग अटेन्शन येयली. एवरी डिमांडाक म्हाका उलोवपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी बाकीच्या प्रश्नाचेर क्वेश्चन आवराक जे विशय असलेले म्हणजे कॉन्स्टिट्युन्सी सगळे मांडले आसा ते मागीर डस्ट पोल्युशनाचे आसूं मागीर आमचे रिटेनिंग हॉलाचे आसूं आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट विशय म्हणटा तो गव्हर्मेंटान जे डिसिजन घेतलेले आसा रेग्युलरायझेशन ऑफ हावजीस ऑन गव्हर्मेंट लँड हेजो मॅक्सिमम जर बेनिफीट जातलो जाल्यार तो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जातलो. कित्याक मुर्मुगांवान म्हाजे 90% ऑफ दी हावजीस आर ऑन गव्हर्मेंट लँड. सो हेजो चडांत चड बेनिफीट आमच्या लोकांक जातलो मुर्मुगांवच्या लोकांक जातलो. आनी तेज्या लागून जे एसेंब्लीक एक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जे आमचे मतदारसंघाचे लोकांचे प्रश्न मागता ते बारीकचे बारीक प्रश्न आसूं जे MP येता कशे हॅरेसमेंट करता बाकीचे विशयाचे प्रायवेटायझेशन केल्या नंतर कोर्टान कितले लोकांक थंयसर जॉब लॉस जाल्लेले आसा हेजे बाबतींत उलोवपाक आमकां ते ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. तो मागीर ट्युरिजमाच्या बाबतींत जावं WRDचे इश्यू जावं PWDचो इश्यू जावं ते सगळे डिपार्टमेंटाच्या इश्यूचेर आमी हो प्रश्न मांडलो आसा. आनी म्हाका दिसता जे लोकांनी जो म्हाजेर विश्वास धरून आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांनी जो म्हाजेर विश्वास धरून आयज म्हाका एसेंब्लीन धाडलेलो आसा खंय तरी हांव हे लोकांचे प्रश्न मांडपाक खंय तरी सफल जाल्लो असो म्हाका दिसता. आनी असोच लोकांच्या आशिर्वादाच्यान तेंच्या सपोर्टाच्यान हांव म्हाजो विशय मानीत वयतलो. संकल्प लास्ट तू एवरी इयर किती वर्सां जाली तो बाग नंबर 10 11 पोर्टाचे तो विषय कितें सॉल्व आता तुमकां सांगला तो प्रायवेटायज केलेलो आसा MPN बथ नंबर 10 आनी 11 तेज्या लागून हांव सगळें कित्याक तो त्या बथाचेर फक्त आमचे गोंयकार लोक काम करताले. आता तो प्रायवेटायज जालेलो आनी प्रायवेटायज कसो 30 वर्सां केल्लो. सो तेज्या लागून आमचे गोंयकार सगळे जाण धंदो बंद जावपाक लागलो. जे स्टीडवर असले 8 स्टीडवरान आपलो बिझनेस आनी सगळे आमचे गोंयकार स्टीडवर आसा. अशे ट्रान्सपोर्टर आसा ते ट्रान्सपोर्टर बंद करपाक लागलेले आसा कित्याक तेंच्यांनी आपली स्वताची गाडी हाडपाक लागली आसा. हे जावंक शकना. तेज्या लागून एटलिस्ट बिझनस जो आसा तो बिझनस आमच्या गोंयकारांचो बंद जावचो ना म्हणून हे हांव डिमांड करीत आसा. आनी एवरी टायम हो घेवन एसेंब्लीन मांडटा. ह्या फावटी म्हाका कॉलिंग अटेन्शन सुद्दां हांवें हाडलें तेजेर आनी तेजेर म्हाका एश्युरन्स दिल्लेले आसा CMन कितें विथ आमच्या युनियन मिनिस्टरा कडेन उलोवन हेजेर तो योग्य तोडगो काडटलो. पूण संकल्प तुमचोच गव्हर्मेंट खंय तरी म्हणटा की खंयचोय इंडियन खंयसरूय वचून बिझनस करूं शकता. सो हेचेर कशें पळयता? डेफिनेटली करूंक शकता बट जे एक्झिस्टींग बिझनस ताका काबार करूंक शकता. हो एक्झिस्टींग बिझनस आमचो गोंयकारांचो आसतलो. आयज तेंचो फ्युचर कितें आयज ते सगळे जाण 45 इयर्स क्रॉस जाले तांकां काय गव्हर्मेंट जॉब दिवंक शकना ते कांय दिवंक शकता. तेंची फुडाकार कितें जे लोक इतले वर्ष ते काम करताले प्रायवेटान काम करताले आयज तेंचे टर्मिनेट केल्लेले आसा. म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सी 350 लोकांक आयज टर्मिनेट केल्लेले आसा. सो आयज तेंचो भवित्य कितें हेज्या लागून हांव जगाटा जे ट्रान्सपोर्टर आसा जे तेचे ट्रक चलोवपी आसा तेंचो धंदो बंद जाल्लो आसा कित्याक ते व्हडले ट्रक येयलेले आसा. सो ह्या विशयाचेर आयज हांवें डिमांड केलो आसा आनी म्हाका दिसता CMचेर सोल्युशन काडटलो आनी एक सोल्युशन येतलो. ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी CM हेजेर डिसिजन घेवन म्हाका ह्यो न्याय मेळटलो. संकल्प सर पोल्युशनाचेर उलयल्ले आसले तेजेर तुमकां कितें एश्युरन्स मेळलो? पोल्युशन पयलींसून उलयता आनी अजुनूय उलयता बट हांव वालोर दिता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक कित्याक ही इज द ओन्ली चीफ मिनिस्टर जेणेन डस्ट पोल्युशन तो जाता तेजेर कितें तरी बाबा सोल्युशन काडपाक. सो तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर फर्स्ट टायम एक मिटींग म्हाज्या बरोबर JSW वांगडा जाली
तांकां इन्स्ट्रक्ट केलें की तुम्ही डोम घाला म्हणून. आता तो डोम येयला 200 करोड तेंच्यांनी मोडले. गव्हर्मेंटाचो रोल काय ना कोणाचो न्हू. तेंच्यांनी स्वता ते कंपनी मोडून तो डोम घातलेलो आसा. आता अडानीच्या फाटल्यान लागला डोम घालपाक, तेवूय घालतले. बट सध्या तेंच्यांनी विंडस्क्रीन घालता म्हटल्यार ती विंडस्क्रीन 5 मिनटाची घालतली. जो डस्ट जो येता वयर येता तांकां खंय तरी ब्लॉक करपा लागून तो घालतलो. त्याच प्रमाणे आमचो मेजर जो इश्यू आसलो ट्रान्सपोर्ट, जे कोलाचे ट्रक जे सड्या वरसून बोगद्या वरसून जेटी वरसून वयताले एलमंटी वरसून, ते आतां बंद जाला. कित्याक आमचो न्यू फ्लायओव्हर जालो. सो तो न्यू सगळें पोल्युशन आसा ते आवट एंड आवट गेलें. आतां आमच्या हांकां लोकांक कोणाकूच तो त्रास जायना. बट तरी वचोन ना म्हणना, पोल्युशन हें आसा. जो कोल्ड हँडलिंग थंय जाता बट नंबर JSWचो आनी पोल्युशन आसा. बट हे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद एटलिस्ट 50% तरी पोल्युशन सुद्दां कंट्रोल हाडपाचो प्रयत्न केलो आसा. सो हांव मागता की जे हिसपान CM आतां फुडेंवूय डिसिजन घेता हेच्या भितर आमी पोल्युशन कंट्रोल करपाक. कित्याक 30 वर्सां 25-30 वर्सां जाली थंयसर कोल्ड हँडलिंग चलता. बट आयज कोणेनूच असले डिसिजन घेवन आसले. हे आफ्टर बिकमिंग MLA एंड विथ द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांव हे डिसिजन घेवंक शकलो. कोल हँडलिंग आसा ते अतिक्रमणान चल्लेले आसा थंयसर अशें. तेवूय हांव उलयला आनी हांवें आख्खो लिस्ट घेतलो आसा जो तांकां केपिंग दिल्लो आसा. JSW 5.5 मिलियन टनाचो आनी अडानीक 5.2 अशें कितें तांकां दिला. सो अजून पर्यंत गेली आतां 9 वर्सां जाली, एक सुद्दां तेंच्यांनी तो क्रॉस करूं ना. आमी CMा कडसून हांवें एश्युरन्स घेतलेलो आसा आनी CMान म्हाका इन द हावस एश्युरन्स दिल्लेलो आसा जो आमी तांकां केपिंग घातलेलो आसा तितलोच उरतलो. केन्नाच तो कोल वाडोवपाक दिवपा ना. शंकर बाब, म्हाका याद आसा तुमी प्रोसेसींग आसतना ह्या जिंदाल आनीक जे कोलाचेर तो कितले फावटी उलयलो बंद करपा खातीर. आनी अजुनूय उलयता. आमदार जावन अजुनूय हांव श्याम उलयता आनी सदांच उलयत रावतलो ह्या विशयाचेर. थँक्यू.